आयज आमी इस्टर्न बायपास रोड मडगांव हांगा आमी आयिल्ले आसा आनी तुमी हांगा पळयलां की हांगा ह्या रस्ते इस्टर्न बायपास रोडार हांगा सगळो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. सगळ्यांच्यो ज्यो गाडी ज्यो आसात, गाडी ज्यो नादुरुस्त आसात, ज्यो गाडयो रस्त्यार चलपाक शकना अश्यो गाडी आसा, ह्यो गाडयो हाडून हांगासर पार्क केल्ले आसा. आनी हे पार्किंग केल्ले कारणान ह्या इस्टर्न बायपास रोडार जे वता जे तांकां त्रास जाल्लो आसा. तशेंच हांगा जे पळय लोक रावता लोकांकूय हो त्रास आसा. तेन्ना म्हाजे कडेन मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन म्हाजे कडेन मागणी आसा की मडगांव म्युनिसिपालिटी कौन्सिलान एक पार्किंग यार्ड एक करचो, जणे करून अश्यो ज्यो रस्त्यार ज्यो इतल्यो गाडयो ज्यो अश्यो पार्क करून दवरतात त्यो गाडयो त्या पार्किंग यार्डांक तेमी दवरच्यो. जाय जाल्यार तेंचे कडेन थोडे फीस आकारच्यो ना, जेणे करून अशा रस्त्यार गाडी पार्क केल्ले लोकांक त्रासदायक ठरता. आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा इस्टर्न बायपास हो हायवे आहा तो कितल्योश्यो गाडी भायर पार्किंग करून दवरल्या आनी जे इतले आहा जे सारके एक्सपायरी डेट म्हणल्यार स्क्रॅप गाडयो अश्यो सोडले आहा जे नॅशनल आमगे हायवेचेर खुबशे लोकांक ऑब्स्ट्रक्शन जाता. जेन्ना आमगेले ट्रॅफिक पुलीस जे लोकांक मातशी तर सायडीन तर गाडी पार्किंग केली जाल्यार तांकां फायन मारता. जाल्यार आतां कितले म्हयने स्क्रॅप जावन पडल्या तेजेर कांय लक्ष ना. म्हाका कळना गव्हर्मेंटाचें कितें तें जे ट्रॅफिक पुलीस आहा ते फक्त लोकांक जे हेल्मेट घालना तांकां तालावन दिवपाक सोदता. जाल्यार ही गाडयेक जे ऑब्स्ट्रक्शन जाता कितले म्हयने जाले पळय ट्रक आहा जावं गाडी आहा पळय कितले गाडी पडिल्ली आहा हेजेर कांय लक्ष ना.